Erkan tuka Jesu, महिमान तुका Jesu, ग्लाब तुका Jesu, वंदन तुका Jesu. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हजदाबाच्या उतरम का लाभला जो हम सवांजेल 20 अध्याय 15 19 वाक्य जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 15 to 19. जीवन बीजत असे जेजू सीमा पेद्रू लागी विसारी लागलो सीमा जो आमच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. परतन दुसरे फावटी तो विसारी सीमा जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजू ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सीमा जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तुजो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं माथारो जातना तुजे हात विस्तार धरतले तवळ दुसरो तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान जेजू प्रत्येक जावन खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो तें दाखोवन जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर. आज पेद्रूचें आनी जेजूचें एक संभाशण चलतें आसा. एका लेकार जेजू पेद्रूची परिक्षाय करता. कित्याक 3 फावटी जेजू तूं म्हजो मोग करताय की म्हण विचारलें. कित्याक जेजूक पेद्रून 3 फावटी नगार केल्लें. हांव तुका वळखसना तो कोण म्हूण म्हाका कळीतच ना. तुका आलें सांगताय की म्हाका गुर्तू ना. ओली पुरा सांगती जेजू प्रत्येक जावन पाशावाच्या भितर रिगोवन तेज्या कस्त मरणाच्या त्या वाटेर तो आसता आसतना पेद्रून 3 फावटी नगार केल्लें. देखून 3 फावटी नगार करतना 3 फावटी तो दृढपणी ताका थीर करता. 3 फावटी विचारता तो तूं म्हजो मोग करताय गे. तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजू हर एक फावटी जेजूक पेद्रू जाप दिता सोम्या तूं सगळें जाणाय. जेजूक सगळें कळीत आसा. तो कितलो मोग करता म्हणून कळीत आसा. तो कितें म्हणून कळीत आसा. जाल्यार तें उसारले वरवीं मात्र भावार्थ परगट जाता. उसारले वरवीं मात्र जेजूची सेवा करूंक तो योग्य गी म्हणून दिसून येता. देखून तो उसार सांगचे खातीर जेजू ताका ही 3 फावटी 3 प्रश्न विचारता क्वेश्चन विचारता आनी 3 फावटी जाप दिता. सगळें तिसरे फावटी विचारतना ताका बेजार जालें. पूण जेजूक ताणें 3 फावटी नगार करतना जेजू कितलें दुखला आसतलें. जेजू कितलें बेजार जालां आसतलें तें पेद्रून चिंतलां. तें चिंतूना. पूण आतां जेजू तिसरे फावटी सांगतना ताका बेजार जालें म्हणटा. ताच्या काळजांत बगणां उसळून आयली म्हणटा पवित्र पुस्तक. खंडीत तो बगणांनी सगळो खालो बुलो जालो आसतलो. कित्याक जेजू अशें म्हाका सुमी कित्याक म्हाका विचारता इतले फावटी. ताका दुखलें म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता. ताका दुखलें जेजून विचारतना. एक फावटी आमी चिंता पळय पेद्रून जेजू कितलें दुखयल्लें तें ताका कळीत जावं ना आसतलें काय. पूण मागीर मात्र तो पश्चातापावलो रडलो. पवित्र पुस्तकान सांगता तो रडून इतलो रडलो की ताच्या दोळ्यांत खंयची थावन दुखां देवून आशिल्ले ते मार्क सयत ताच्या दोळ्यांनी आशिल्ले गाय तितलो रडला गाय. दोगांनी जेजूक विकृत केले. एक जुदास आनी एक पेद्रू. जुदास पश्चातापावलो तोय. त्या परतेक फारिसावान गेलो आनी ते पयशे 30 नाणे तांकां पाटी दिवंक गेलो. म्हज्या क्रिस्ताक हांवें विकलो म्हणटा 30 नाण्यांक. हांवें विक्रीत केलो म्हज्या सोम्याक म्हणटा तो. पश्चातापावलो. पूण तो पाटी येवना. बक्षांनी मागोवना. जेजू कडेन बक्षांनी मागले जाल्यार काकुळत मागली जाल्यार खंय ताकाय मेळटी आसली. पूण ताणें तें करूं ना. पूण हांगा पेद्रू तशेंच ताकाय जेजूक 3 फावटी तो नगार करता जाल्यार तो पाटी येता. पश्चातापावता रडता तो. जेजू ताका बक्षिता आनी ताका व्हडली पदवी जेजू दिता.
आनी भावार्थान ताका थीर करता. पेद्रू तूं जावन आसा खडाप आनी त्या कटपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो म्हणटा जेजू. खडाप म्हळ्यार तितले भावार्थान थीर आसलो पेद्रू, तितलो थीर जाल्लो पेद्रू. जेजूची शिकवण, जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांकां दिश्टीक पडोवन तांकां ताणें घट केल्लें, पवित्र पुस्तकाची समजुनी तांकां दिल्ली, तांचे मोतीक रिक्षा बरी तांची मोत ताणें विकास केल्ली आनी सोर संगती तांच्या भितर ताणें घाल्ल्यो आनी हाचे वरवीं ते घट जाले, भावार्थान, विश्वासान, पवित्रतान ते भरले. आनी आमी फाल्यांची रात पेंतेकोस्त आचरण करूंक आमी येता. जायते कडेन नायट विजिलां आसात दिसाकी सगळ्या फिरगजांनी संभ्रम आचरण करतात. बरें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. पूण म्हाका भाव आनी भयणी, आमी त्या आपोस्तलां बरी भावार्थान बरया, विश्वास भावार्थ तो थीर करया. आनी कितले कस्त येवन दी, अनवार येवन दी, पिडाशिडा निराशेपणां येवन दी, जेजू तावन आमी पयस वयचे नाका. आनी आज जेजू कसो बळ्या आनी कलत्या काळज असो जाल्लो गे, तशी आमची काळजां बळी आनी कलती जावं दीत. कित्याक आज पवित्र जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयल्लो दीस, म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. आनी आमी हे भक्तीपण आचरण करता आसतना आज आमी त्यात जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स आमी भेटवया. आज जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हेंत आमचें आज मागणें जावं दी. जर आमची काळजां मना जेजू थंय एक जाता जाल्यार खंडीत आमी भावार्थान आनी विश्वासान थीर जाता. आनी कशें जेजूचें कामां ह्या संवसारांत करूंक सिसांक ताणें नंबियारलें, तशेंच आज आमकां ताणें नंबियारले ह्या संवसारांत बरीं कामां करूंक, ताका साक्ष दिवंक, ताचे सांगात जियोंक आनी ताची काकुळटांनी कृपा मागोवंक आनी प्रत्येक जावन वायट आसलेल्या सगळ्या वायटांत आसलेल्या लोकांक फाटीं देवा ते हाडूंक म्हणून आमकां ताणें नंबियारलां. आनी तें काम आमी शाबितायेन करूंक आसा, बरेपणान करूंक आसा. देखून आमी बळी आनी कलतें जायचें. ह्या संवसारांत बळेपण म्हळ्यार जेजू तितलो एक बळो दुसरो व्यक्ती ह्या संवसारांत येदोळ आयिल्लोय ना आनी मुखार येवचोय ना. कित्याक आमी मेन ताचें थंय पळयचें ताचें तें असलें बळेपण. देखून आज ताच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना तें पवित्र काळीज कशें बळेपणान भरलेलें गे, आज आमचें काळीज बळें आनी कलतें जावं दी. हेंच आज आमच्या जिवितांत मागया. आनी आमी कशें जेजून आपोस्तलांचें काळीज बळें आनी कलतें केलें आनी तशेंच आमचें काळीज तो बळें आनी कलतें करूं दी. आनी तेज्या काळजांत संरक्षण आमकां मेळोवन दी, तेज्या काळजांत रावचो एक भाग आमकां समेस्तांक मेळोवन दी. म्हणून आज ह्या पवित्र काळजाक आमी प्रत्येक जावन मान करता आसतना जेजू कडेन येस आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरयले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशेन जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.